नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर हे कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर हे कार्यावळीन आज आमचे बरोबर आसात बायलांचे तज्ञ डॉक्टर युजीन डिसिल्वा आणि ही आसा तांची वळख. डॉक्टर युजीन अँटनी डिसिल्वा हांणी 1985 वर्सा मुंबय विद्यापीठांतल्यान MBBS पदवी मेळयली. उपरांत तांणी बायंडेर शास्त्र आनी स्त्रीरोग चिकित्सा विभागात खासा शिक्षण मेळयले. तांकां गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे बेस्ट ऑलराउंड ग्रॅज्युएट म्हूण इनाम फावो जाल्ले. सध्या ते एका खाजगी हॉस्पिटलान आपलो व्यवसाय करता. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. आमी जेन्ना बायलांची दुयेंसां अशें म्हणटा तेन्ना बेसिकली म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी मातशें लक्ष दवरात की प्रश्न विचारतना पाळयेची दुयेंसां म्हणजे पाळी फाटी फुडें जाता, चड जाता, कमी जाता, प्रेग्नन्सी येवपाक कितें त्रास आसा, वंधत्व किंवा जे फायब्रॉड गर्भपिशवेक जाल्ली गाठ किंवा ओवेरियन सिस्ट हाच्या सारखे संबंधित प्रश्न विचारात. फक्त बायलांचे दोतोर म्हणजे जोर येता, खोकली येता, पोटान दुखता असे प्रश्न विचारनाकात. डॉक्टर म्हाका दिसता जर आमी हो विशय सुरू करता जाल्यार आजकाल मातशें खुबशे फावटी पळयतात की फायब्रॉइड किंवा जाका गर्भपिशवेक जाल्लो ल्हानसो गुळो किंवा ट्युमर अशें आमी सर्वसामान्य भाशेन म्हणटात ते खुबशे कॉमन आसात आणि इट इज म्हणजे ल्हान वया पासून ते जाणट्या पिराये मेरेन जावं शकता, म्हणजे नॉट व्हेरी ओल्ड पण अशें मदल्या. हाची कारणां कितें आसता डॉक्टर? ना पळय ती गाठ जी आसता इट इज वॉट वी कॉल एज अ हॉर्मोन डिपेंडंट ट्युमर. आय वॉन्ट टू बी व्हेरी क्लियर दिस वेन वी से ट्युमर वी आर टॉकिंग ऑफ अ सॉफ्ट टिश्यू बेनाय म्हणजे ते कॅन्सराचो ट्युमर न्ही. बरोबर समजतात. आणि ते कोणाकूय जावपाक शकता. म्हणजे चडशे कितें आसता ते भुरग्यांक तांची पाळी येवचे पयलीं तो ट्युमर काय जायना. बरोबर. पाळी जाल्या नंतर आतां ते हॉर्मोना खातीर अशे घाटी जावपाक जाता. आतां जेन्ना आमी पळयता हे बायलांक चडशी ती 20+ नाल्यार 25+ असल्या बायलांक जावपाक शकता. केन्ना ओकेजनली रेअरली तुका जावपाक शकता की कोण एक चेडू आसा एक 17-18 वर्साचे तांकां बी असले घाटी जावपाक शकता. अच्छा. मोस्ट कॉमन जे आसता ते बायलो जे 35+ आसता ती म्हणजे 35 वर्साचे मायज जे बायलो आसता तांकां हे घाटी कॉमनली चड जाता. आतां कितें आसता हे घाटी आसा म्हणून प्रॉब्लेम ना तो. घाटी धाकटे आसता, बरोबर, व्हडले आसता. आतां म्हूण तूं बायलांक त्या घाटी खातीर त्रास जाता जाल्यारच तो प्रॉब्लेम आसता. आतां चडशें कितें आसता आमी खूब कारणां खातीर अल्ट्रासावंड करता आनी चुकून ह्यो घाटी दिसता. बरोबर. काय करपाची गरज ना, काय भंय येवपाचो गरज ना. आनी त्या खातीर बायलांनी भिवूंक उपकारना. कितें एक धाकटी गाठ मेळ्ळी म्हणून पिशवेर तो कॅन्सर बिन्सर तसो काय ना तो. करेक्ट. मात पयलीं म्हणल्यार ती डायग्नोसीस सारकी आसपाक जाय. देखून अशें म्हणून चुकून एक अल्ट्रासावंड पोटान दुखता म्हणून केले आनी एक धाकटीशी गाठ मेळ्ळी ते गर्भपिशवीचेर, माय एडवायस त्या बायलान वचून आपणाल्या दोतोराक वचून मेळपाचें. आतां तो दोतोर सांगतलो ते कितें सिग्निफिकंट आसा की ना ते. आनी म्हूण तूं ताका दिसलें की ते घाट इम्पॉर्टंट आसा नाल्यार प्रॉब्लम जावपाक शकता, तो दोतोर मागीर ताका गायनोकॉलॉजिस्ट खंयच्या गायनोकॉलॉजिस्टा कडेन धाडून घेतलो आनी ताचे प्रमाणे ते एडवायसा प्रमाणे ताणें कितें ताचो उपाय करून घेवपाचें. म्हणजे डॉक्टर तुम्ही सांगले एक अतिशय महत्वाची गोष्ट म्हणजे की जेन्ना अशी गाठ आढळून आयली समज जाल्यार पेशंटाक जर व्हडलोसो प्रॉब्लेम ना जाल्यार देर इज नो नीड म्हणजे भिवपाची. कारण खुबशे फावटी बायलांक आपले ना ट्युमर जाला, कॅन्सर जातलो अशें म्हणजे ते बिकम व्हेरी पॅनीक आनी ते म्हणजे तांची एकदम म्हणजे तेंचे फूल जिवनशैलीच बदलता की आपल्याक कितें तरी भयंकर दुयेंस जाला. म्हाका दिसता तुमी सांगले ते महत्वाचे की एकदम अशें भिवून वचनासतना किंवा ते कॅन्सर आसतलो अशें भंय दवरिनासतना दोतोरा कडेन वेवस्थीत डिस्कस करून जर फक्त फायब्रॉइड किंवा जर ते गर्भपिशवेक जाल्ली गाठ आसा जाल्यार व्हडलोसो ताका भिवपा सारकें काय ना, कांयच प्रॉब्लेम ना. आनी कितें ताका ट्रिटमेंटूय आसता न्ही. करेक्ट. आनी एक म्हणल्यार कितें ती घाट अशी कॅन्सर जातली म्हणून ताची रिस्क एक्स्ट्रीमली रेअर. तूं पणजे हांगा थंय गटरान पडत म्हणून तुजो रिस्क जास्त आसा. समजता न्ही. तशेंच तुका कसलीय एक्सिडेंट जावपाक तुका चान्सीस चड आसा. करेक्ट. आनी देखून लोकांनी भिवूंक उपकारना की ती धाकटी घाट आसा ती कॅन्सर जातली म्हणून. बरोबर. मात हे मानून घेवपा जाय तांच्यांनी की घाटी दुसरे टायपाचे आसा आनी देखून एक घाट मेळ्ळी जाल्यार ताणें डॉक्टराक वचून मेळपाचें तें इम्पॉर्टंट. बरोबर.
समजता दोतोराकडे वचप बाबा गायनेकोलॉजिस्टाकडे वचून ते त्याचे प्रॉपर इव्हॅल्युएशन करप गरजेचें ते सामकें इम्पॉर्टंट. बरोबर. म्हाका सांग डॉक्टर, आनी तुमकां अशें विचारता, खुबशे फावटी कितें आसा बायलांचे जरी ती फुडें सरनात बिकॉज ऑफन अशे वेगळे तरेची पाळीची दुयेंसां आसा. म्हणजे थोड्यांक ऑनसेट लेट जावं शकता, म्हणजे तांकां 18 जाली 18-20 वर्सां जाली तरी पिरियड येना, किंवा थोड्यांक खूब बेगीन येता. हाचेर मातशें भाश्य करात. म्हणजे वॉट आर द इरेग्युलरिटीज अँड हाव दे हॅव टू गो अहेड विथ दीस प्रॉब्लेम, बिकॉज दे युजली डोंट डिस्कस, दे फील इट इज ना ते जातलें अशें म्हणून. पळय, हे म्हणचे पयलीं आमकां पयलीं कळपाक जाय खंयच्या एजीर पयलीं पाळी जाता. आतां पळोवपाक गेल्यार 11 ते 13 वर्साच्या भुरग्यांक पाळी हरशीं फर्स्ट पाळी जावपाक जाय. मात आमी पळयलां की ह्या एक 10-20 वर्सांनी भुरग्यांचें न्यूट्रिशन वाडोवन तांचे जनरल हेल्थ वाडोवन चडशीं चेडवांक बेगीन जाता. आतां हांवें खूब पयल्या चेडवां 9-10 वर्सांची बी तांकां बी पाळी जावपाक शकता. मात 9 वर्सांची पयली पाळी जायत जाल्यार ती एबनॉर्मल. अच्छा. आनी ती डॉक्टराक वचून मेळपाक जाय. आतां तशेंच चडशीं चेडवांक ती 15-16 जाता म्हणसर तितले म्हणसर ती तांकां पाळी जावपाकूच जाय. बरोबर. आतां म्हण तूं ज्या चेडवाक 17 वर्सां जाली आनी पाळी आजून येवंक ना, तो मातसो प्रॉब्लेम जावपाक शकता. आनी त्याच चेडवान नाल्यार तांच्या आवयन ताका डॉक्टरा कडेन व्हरपाक जाय, तपासून घेवपाक की कितें प्रॉब्लेम बी आसपाक शकता जाल्यार ह्या चेडवाक. समजता न्ही. एक मानून घे, जेन्ना चेडवाचें वजन चड आसता असली प्रॉब्लेम जावपाक चड चान्सीस आसा. आनी आमी पयल्या आतां आमच्या भुरग्यांक ती मोठी जायत वयता, ओबेसिटी वजन वाडप, तांकां कांय खेळ बी कांय जायना. दिसभर तांचो कंप्युटर टीव्ही कांय एक्टिविटी आसना. तांचे स्कॉल जाले, ट्युशनाक गेली, ट्युशन जावन टीव्ही जाले, कंप्युटर जाले, अशें करून करून पिझ्झा जाले, चॉकलेट जाले, तशें जाता, आयस्क्रीम जाली, काय दे कीप ऑन एक्सपांडिंग देयर डायमेन्शन. देखून तांचे वेटा प्रमाणे कितें आसता तो प्रॉब्लेम जावपाक जाता. आनी चडशी तूं पळयत जाल्यार ही चेडवां जे चेडवांक डिले आसता पाळी जावपाक, चडशी तांची वेटूय चड आसता. मात हे मॅसेज वचपाक जाय की म्हण तूं तुज्या भुरग्याक तुज्या चेडवाक पाळी 10 वर्सांची पयलीं जाल्यार तो प्रॉब्लेम आसपाक शकता. आनी म्हण तूं ते चेडवाक 17 वर्सां जालीं आनी अजून पाळी येवंक ना, तो बी प्रॉब्लेम आसपाक शकता. आनी देखून ह्या भुरग्यांक ताबडतोब दोतोरा कडेन व्हरून दोतोराचो सल्लो घेवप. डॉक्टर, म्हाका दिसता एक गोश्ट लक्षांत घेवया की आमचो नंबर आसा 24904444 आनी 24904445. तुमच्यांनी प्रश्न विचारूं येता आमकां. सगळ्यो लायनी ओपन आसा, आमी रिकन्फर्म केला. डॉक्टर, आमकां आतां फोन येवपाक लागतलेच. आनी एक गोश्ट तुमकां म्हत्वाची विचारता की ओवरऑल अशें दिसून आयलां की आतां ओवरऑल खुबशे लोकांक इनफर्टिलिटी म्हणजे भुरगें न जावप, हे प्रश्न म्हणजे दिसान दीस गोंयान वाडत आसतात. आय डोंट नो वेदर इट इज म्हणजे वॉट इज द सिनारियो वर्ल्ड वायड किंवा नेशन वायड, बट ताचे विशीं तुमचें वॉट इज युअर ओपिनियन, हाव यू वूड लायक टू एड्रेस दीस इश्यू? आतां ती खरी खबर. आतां इनफर्टिलिटी जे म्हणटा कोणाक भुरगीं जायना ताचो इन्सिडन्स वाडत वयता. बरोबर. मात ह्याचे कारणां खूब आसपाक शकता. एक म्हणल्यार पयलीं कितें आसता, लोकांक भुरगीं जायनाशिल्लीं, मात तांकां चड उपायूय नाशिल्लो. बरोबर. देखून ती रिपोर्ट करिनाशिल्ली, करेक्ट, देवा कडेन मागताली जाल्यार जालें म्हणून. आतां आमचे कितले टेक्नॉलॉजी वाडल्या, बरोबर, भुरगीं जायना जाल्यार IVF करपाक जाता आनी खूबच मेळ्ळा आतां बायलांक उपाय तांचे हे. देखून बायलो आतां हे रिपोर्टींग चड जाता. समजता न्ही. आतां उपाय बी आसा म्हणून बायलो बेगीनच येता. करेक्ट. आतां लक्षांत दवरपाक जाय की जेन्ना लोक बेबीक ट्राय करता ते 1 वर्स तरी ट्राय करपाक जाय. म्हणचे पयलीं म्हाका प्रॉब्लेम आसा. बरोबर. समजता न्ही. आतां कितें लोक म्हणटा 2 म्हयन्यांक ट्राय केले, जावना भुरगीं, तर कितें जालें जाल्यार पळय प्रॉब्लेम. आनी हे लोकांनी मनान दवरपाक जाय की इनफर्टिलिटी जे म्हणटा आमी की भुरगीं जायना, त्रास जाता, प्रॉब्लेम आसा, मेडिकल प्रॉब्लेम आसा, तो फक्त 1 वर्स जावन ट्रायंग करपाक आनी 1 वर्सान तुका भुरगीं जायना जाल्यार तेन्ना तो प्रॉब्लेम आसपाक शकता. ताचे पयलीं बायलांनी कांयच भिवपाचें ना. मातशें सुशेगाद रावात, आपशी भुरगीं जातली. आनी एकदां भुरगीं जावपाक लागलीं बंद जावपाक प्रॉब्लेम जावपाक शकता. समजता न्ही. देखून म्हजो एडवायस तांकां हे आसा की इफ द लेडी इज इन द एज ग्रूप ऑफ बिटवीन 20 to 35, म्हणजे ती 20 ते 35 पर्यंत आसत जाल्यार, आनी ताका 1 वर्साक बरी जावंक ना, ताका कांयच प्रॉब्लेम ना. सुशेगाद रावा. 1 वर्सान म्हण तूं तरी पूण तुका बरी जायना जाल्यार मागीर डॉक्टराक वचून मेळ्ळा. मात हे आमच्या स्टडीजान दाखयला की चडशी 1 वर्सान 85% जे बायलो आसा तांकां भुरगीं जातलीच, धरून येतले. देखून कांयच भंय ना. आतां कितें आसता, थोड्यो बायलो लेट काजार जाता नाल्यार भुरगीं जावपाची लेट दवरता. तांची एज म्हण तूं 35+ जाली जाल्यार
म्हजो एडवायस तांकां कितें 6 म्हयने रावा आनी 6 म्हयन्यांनी तुका जायना जाल्यार तुमी वचून दोतोराक मेळपाचें मात हे सगळें बरें आसा तुका कांयच प्रॉब्लेम ना जाल्यार बट म्हूण तूं त्या बायलेक पाळयेचो प्रॉब्लेम आसा वजनाचो प्रॉब्लेम आसा म्हूण तूं तांकां संबंद उरपाचो प्रॉब्लेम आसा तर थंय प्रॉब्लेम आसा बरोबर त्या प्रॉब्लेमा खातीर तांच्यांनी वचून डॉक्टराक मेळपाक जाय आनी तेन्ना डॉक्टराक सांगल्यार आमकां भुरगीं बी जाय डॉक्टर थंय उपाय करतलोच न्ही बरोबर डॉक्टर म्हाका सामको एक प्रश्न आयल्लो आसा हॅलो 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 डॉक्टर आं केसो आहा तूं बरो आसा तुमी कशे आसा मारिया फेर्नांदीस मारिया बाय प्रश्न विचार डॉक्टर एका बायले ते हे कितें सिस्त ते भाशेन आहा ते आसतना ऑपरेशन कोना जाल्यार पार्ट येवपाक शकता सिस्ट काय आसा ओवरीन सिस्ट आसा काय खंय सिस्ट आसा ते कुशीन आहा कुशीन म्हणल्यार युट्रस ना युट्रसाक ना युट्रसा भायर आहा तो होय आतां पळय जेन्ना सिस्ट युट्रसा भायर आसता न्ही ते ते पेशंटाची वर्सां कितली ती सांग म्हाका तूं 30 वर्सां आनी काय जालें जावन कितली वर्सां जाली 2 वर्सां व्हेरी गुड आनी सिस्ट केदो आहा गो बाय आनी गव्हाचे सगळे रिपोर्ट केल्या होय सारखे आहा मगा होय हां म्हाका सांग तो सिस्ट होय सिस्ट बरें बरें कळ्ळें आतां आयक आयक तो सिस्ट व्हडलो आसा तो हा मातशें लिंब्या ल्हान आहा बरें एक काम कर तूं आतां म्हूण तूं तिका सिस्ट आसा म्हणून म्हजो तुका एडवायस आसा तूं तिका दोतोरा कडेन व्हर एक गायनोकॉलॉजिस्टाक खंयचे लागीं कोण आसा गायनोकॉलॉजिस्ट ताजे कडेन व्हर तूं आनी तो पळोवन घेतलो जस्ट आता हो डॉक्टर मातसो क्वेश्चन मातसो फुडे एक्सटेंड करता PCOD आसा न्हय की पॉलिसिस्टीक ओवेरियन डिजीज किंवा डिजॉर्डर्स म्हणून हातून एक्झॅक्टली कितें जाता कारण डिजार अशें खुबशे फुडें आतां तुमी सांगला की वजन वाडटा लठ्ठपणा जाता ताका लागून पाळीची इरेग्युलरिटी वाडटा आनी वन ऑफ द म्हणजे जर कॉज फॉर इनफर्टिलिटी इज दीस म्हणून मातशें हाचे विशीं मातशें आमकां स्पश्ट हें कित्या खातीर जाता कशें जाता आनी हाव टू गो हेड वीथ दीस वीथ रेफरन्स टू प्रेग्नन्सी एंड आय मीन इनफर्टिलिटी पळय पॉलिसिस्टीक ओवेरियन डिजीज जे आसता ते दुयेंस न्ही ते खरें म्हणल्यार इट इज द एपियरन्स ऑफ दी ओवरी एज इट इज सीन ऑन द स्कॅन आतां प्रत्येक म्हयन्याक बायलो जे एकदां पाळी जावपाक लागली आनी पाळी बंद जावची पयलीं म्हणजे इन दियर रिप्रोडक्टीव इयर्स प्रत्येक म्हयन्याक त्या बायलेक एक ताती म्हयन्याक एक फावटी सुट्टा आनी म्हूण तूं एकूच ताती चडशे वाडटा आतां जेन्ना ह्या बायलेक खंयच्याय कारणां खातीर ते ताती सुटना ती तात्या धाकटी 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 अशी वाडत वयता मात तशीच उरता ती चड वाडना म्हणजे थोड्या वेळान कितें ती धाकटी धाकटी ताटी आसता ती अशी दिसता की आख्ख्या ओवरीक खूब धाकटे 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 सिस्ट आसा म्हणून देखून हेका आमी पॉलिसिस्टीक ओवरीज म्हणटा मात खरें म्हणल्यार ताका मिसनॉमर म्हणटा म्हणजे नांवूच चुकून गेला तेजें ताका खरें म्हणल्यार पॉलिफॉलिक्युलर ओवरी म्हणपाक जाय आनी हे दुयेंस खंयचें न्ही हे रिफ्लेक्शन आसता दुयेंसाचें म्हणजे आतां ते कित्याक ओव्युलेशन जायना तांकां कित्याक ते ताती सुटना चडशी कितें आसता वजना खातीर आसपाक जाता डायबिटीजा खातीर आसपाक जाता तुका थायरॉयडाच्या दुयेंसा खातीर आसपाक जाता अशी म्हणून खूब कारणी आसता देखून जेन्ना ह्या बायलांक अशें आसा की तांची पाळी इरेग्युलर आसा ते तांच्यांनी डॉक्टरा वचून इन्वेस्टिगेट करून घेवपाचें डॉक्टर म्हाका सांग एक प्रश्न आयलो आसा हॅलो हॅलो या विचारात डॉक्टर म्हजो चेडूं आहा 18 years old ओके तेका न्हू फ्लो फक्त 2 दिसूच जाता आनी वायट डिस्चार्ज खूब वयता पण सुरवाती पासून जरा तशें जाता काय आतांच जावपाक लागला आतांच जावपाक लागला आनी वेटूय वाडला तेजो डॉक्टर कितलो वेट आसा ताचो वेट तेजो आहा अबाउट 60 आनी हायट कितलो आसा गो बाय लांब आसा चेडूं 5 feet आहा डॉक्टर 5 feet म्हणल्यार मातशें मोठूय आसा चेडूं न्ही आतां ते 5 feetक तेचें वजन मातशें चड आसा समजता न्ही म्हाका अशें दिसता की तिचे आतां ती पिरियड उणें जाता तेच्या वेटा खातीर समजता न्ही तूं एक काम कर पयलीं म्हणल्यार तिका वेट लूज करपाक जाय समजता मातशी एक्सरसायज जावपाक जाय डायट जावपाक जाय साकर उणी कर समजता न्ही आनी म्हूण तूं ते चेडूं चॉकलेटी खाता आयस्क्रीम खाता ते सगळें बंद कर एक्सरसायज मातशी वाडय डेली कांय काम हें करना जाल्यार तिका चलपाक तरी वच म्हणून सांग